येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाचे हेडलायन्स. आदी बंद उडयात कणकुंबी चालू आशिल्ले काम. कोर्टाचे ऑर्डरी उपरांत अजूनय चल्ल्यात उदक वळोवपाचे यत्न. आम आदमी पार्टीचो सरकाराक सल्लो. राज्यपालाक दितले एकठांय केल्ले पुरावे. म्हापसा पालिकेचे बसकेंत 4 भलायकी उपकेंद्रां स्थापन करपाचो निर्णय. बोडगेश्वर जात्रेच्या नियोजनाचेरय जाली चर्चा. या सप्तकात घोळटलो थंड वारो. शीतळ उरतले हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या दोनूय खासदारांनी फकत झेमो काडल्यो. म्हादय खातीर कितेंच केलें ना. गोंयकारांक म्हादयचो विशयच खबर ना देखून आमी ह्या म्हयन्यांत म्हादयच्या विशयाचेर जागर करतले. आरजीपीन जाहीर केला. गोयच्या पर्यावरण तज्ञांक बरोबर घेवन खंय आरजीपी म्हादयच्या देंगणात वयतली. तांचे बरोबर व्हिडिओ काडटली आनी उपरांत लोकां मेरेन वयतली आनी जागर करतली. आयकात आरजीपी सुप्रिमो मनोज परबाक. जे समजोवपाचें काम आसा भितर व्हिडिओज जावं पोस्टर्स जावं कॅम्पेन जावं हे सगळें आमी करतले. त्या वाठारांत वचून म्हादयच्या जाग्यार वचून बाकीच्या न्हंयच्या जाग्यार वचून एक्सपर्टांचें कितें आसतलें जें म्हणणें आसा आनी जें कितें कितें घडलां तें प्रेझेंटेशनाच्या थ्रू आमी लोकां फुड्यान दवरतले. सो नेक्स्ट 1 मंथ हो जो जानेवारी म्हयनो आसा हे जानेवारी म्हयन्यात जाता तितली म्हादयचो जो इश्यू आसा तो प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सत्ताधारी भाजपाचेर फारपेट करतना हो फकत पॉलिटिकल स्टंट न्हू तर राज्या विरोधातले कारस्थान जे परिकारा सावन चलत आयला अशेंय मनोजान सांगले. ते खातीर परिकाराच्या पत्रव्यवहाराचो ताणें दाखलो दिलो. हेच्या पयलीं ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड दिलो. तेच्या पयलीं परिकारा लेटर बरयलें 2017 कितले तरी 27 डिसेंबर काय केन्ना काय 17 डिसेंबर 2017 त्यांनी लेटर बरयलें. येडियुरप्पाक लेटर बरयलें जेन्ना तो प्रायम चीफ मिनिस्टरूय नासलो की आमचे उदक इन प्रिन्सिपल तुमी व्हरपाक शकता आमकां काय प्रॉब्लेम ना म्हणून. जाल्यार ह्या बीजेपीन तेन्ना खंय बेनिफीट केले. ट्रिब्युनल एवॉर्ड येयलो. ट्रिब्युनल एवॉर्ड जालो तोय तेंका तेन्ना बेनिफीट जालो. आतां हो जालो की एक स्टेप कर्नाटका फुडें वचत आसा. हो स्टंट न्हू ही एक कॉन्स्पिरेसी गोंय काबार करपाक फॉर अ लायफ टायम. जाल्यार दक्षिणेच्या आरजीपी फुडाऱ्यांनी कशेच तरेन म्हादय कर्नाटकाचे बकीक घालचे नात अशें पत्रकार परिशद घेवन निक्षून सांगले. तांणी दक्षिणेतल्या राजकीय फुडाऱ्यांचो फोग काडलो. आयकात. लोकांक तयार करचें पडटलें कित्याक फुडल्या आनीक एक 7-8 जावं 10-12-15 वर्सांनी आमची परिस्थिती अशी जातली की आमचे कडेन उदक आसपाचें. आमगेले एमपी आहाय फकत म्हणटा आपण रिजायन जावंक म्हणटाय. रिजायन जावन दाखोवयाय आनी हे मिनिस्टर आहाय ते कितें कोताय. हो उदकाचो फकत आमकां प्रॉब्लेम 2 प्रॉब्लेम आसपाना बट तुमकां जाय टायमलो आसतले. जाय पयले तुमकडे ते मिनरल वॉटर घेवन दिवन नाका जाता पण आमचे गरीब असो मनशांनी आमकां जावपाना. सो तुमी भायर सरलो जाय तुमी भायर सरलो जाय. दोग जाणचे आमचे एमपी आहात तो एकलो म्हणटा तेणे सांगता म्हाकाय मातशें स्ट्रेस घालूनचें दिसता. रिजायन जातलो म्हणून रिजायन जावं ना रिजायन जायनाका तें तुजेर. यू आर युजलेस. हो श्रीपाद नाईक म्हणटा युजलेस. तुमी फकत ना इलेक्ट जाल्यात आनी पयस गेलो आमचो जनतेचो आनी मौजा मारल्यात. ती आमकां फटींगपणाचें आश्वासन दिनाका की आपण रिजायन जातलो हें जातलो ते आमकां आयकोवप वचनाका. आनी दुसरो सावथाचो दक्षिण गोंयचो जो एमपी आहा तो अल्तेरार तेन्ना निवडून येवन बसलो तो अजून उठला जाल्यार आमकां खबर ना. तो अल्तेरारूच दिश्टी पडटा केन्ना कितें वायट दिता तेन्ना. तुमकां हेच कारणाक लागून आमी निवडून आला. तुमी म्हादय पासत एकूच पावटी म्हणून तुमचें तोंड उगडना. दोगांयक एमपी सांगता आमच्या सरकारान भाटां विकलीं, शेतां विकलीं, नोकऱ्यो विकल्यो, स्किम्योय विकल्यो. आतां निमणे म्हणटा ते म्हादय रिवर विकली. जाल्यार तुमी सांगात हे उदक म्हणल्यार कितें. न्हंयचें उदक म्हणल्यार आमकां जिवीत. हे कोणी जिवीत कातरलें जाल्यार सगळें शिंपडायलें जाल्यार आमचें जिवीत सारकें चलतलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो आनी मडगांवसान संदीप तुयेकार. कर्नाटकान म्हादयचेर कणकुंबी वाठारांत सुरू केल्लें काम कोर्टान ऑर्डर दिवन बंद केल्लें. ते सुवाते जमनी पोंच्यान उदक व्हरपाचे यत्न कर्नाटकान चालूच दवरल्यात. गोंय सरकारान आदी हें काम बंद उडोवचें. आमी ते विशींचे पुरावे एकठांय केल्यात. ते राज्यपाला म्हऱ्यांत दवरतले आपान सांगलां. म्हादय प्रस्नाचेर गोंयच्या भाजप सरकाराचे निष्क्रियतायेचेर आपान चाबूक ओडल्यात. म्हादयचें काम एका म्हयन्यात सुरू करून वर्सा भितर पूर्ण केलें ना जाल्यार म्हजें नांव बदलतलो. कर्नाटकाचो जलस्रोत मंत्री गोविंद करजोळान जाहीर विधान केला.
ताजोय आपान निषेध केला. This is a call upon those local MLAs. तुम्ही कडे बीजेपी आसतलेच, पण वो लोक जो तुमचो फाल्यां त्रासान पडटलो हे तुमकां लागून पडटलो आनी तुम्ही जर तरी आज एक्शन घेवपाक पावना, तुम्ही जर तर आज जे जाग्यार काणकुंबी जाग्यार सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर हाडून बंद केल्ले ते एन्श्योर करना सारकें बंद आहा म्हणून तेजिंतल्यान लिकेज जाता, लिकेज जावन सिपेज जावन उदक परत म्हणून तेंगे ते अंडरग्राउंड कॅनलांतल्यान वयता हे आज आमी विटनेस केला. That you all should stop. You all should go there. You all should make it an attempt legally from state to state to ensure that is stopped. कित्याक ते जरी तरी लिकेज जरी तर बंद जायना हे कालसा जे आज उदक बारीक जावन ते बारीक जावचे नासले. This is the facts of today what we have done. We will put up a report and legislatively I will go and hand it over to the speaker as well as I will hand it over to the chief minister, also a copy to the governor to let them know these are the facts of today and that they have to go and verify these facts and they have to make an attempt. Business advisory संस्था कमिटीची मीटिंग मागल्या, सो ती कमिटीची मीटिंग जावची पयली 9 तारखेर इफ आय एम करेक्ट मीटिंग मागल्या 12:30 वरांचेर. सो ती मीटिंग जावची पयली तुम्ही 33 जाणांनी वचून you all have to go and visit this place and make an analysis. कर्नाटकाचे वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर गोविंद करजोल म्हणटा की एका वर्सा भितर जर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ना जाल्यार आपूण आपले नाव बदलतलो. आमचो माननीय MP आणि सेंट्रल मिनिस्टर श्रीपाद भाऊन सांगला की आपूण रिजायन जातलो म्हणून जर सेंट्रल गव्हर्नमेंट आयकना हो प्रोजेक्ट बंद. म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा रेजिग्नेशन दिवपाचो, कारण ज्या तरेन हे टेबल टेनिस चालू आसा बिटवीन सेंट्रल गव्हर्नमेंट, कर्नाटका गव्हर्नमेंट एंड युजिंग गोवा एज अ बॉल इज अनफॉर्च्युनेट. आणि अजूनय बीजेपी आणि बीजेपीचो गोंयचो सरकार सारवासाराव करता की कांयच जावना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कळसा बांडुरा प्रकल्पाच्या कर्नाटकाच्या DPRक केंद्र सरकारान दिल्ली मान्यताय बेगोबेग फाटी घेवची. भाजपा गाभो समितीन थाराव घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हांका हो थाराव धाडटले. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. जो निर्णय जालो तो निर्णय केंद्र सरकारान फाटी घेवचो. एका लागून तो जे रिझोल्युशन घेतिल्ले ते रिझोल्युशनाची कॉपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या पर्यंत ते रिझोल्युशन आमी पावप हे एक कन्क्लुजनाचेर आमी सगळे आयले. जो DPR सरकारान मंजूर केल्लो आसा तो इमिडिएटली विड्रॉ करचो जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येना, कारण सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा आणि त्यामुळे जोपर्यंत तो निर्णय येना तोपर्यंत त्याचेर कसलीच एक्शन घेवपाक जायना. दुसरें आमी अशें ठरयलें की सरकारान जितले डिसिजन घेतिल्ले आसा तांच्यांनी ऑल पार्टी डेलिगेशन पंतप्रधानाक मेळप आसत, वेगवेगळ्या लिगलाच्या सुप्रीम कोर्टात अपील करप आसत किंवा तांकां कर्नाटकाक लिगल लेटर धाडप आसत, वेगवेगळ्यो तांकां ज्यो NOC घेवपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक लेटर करप आसत, जे डिसिजन सरकारान घेतिल्लें आसा त्या सगळ्या डिसिजनाक भारतीय जनता पार्टीन पूर्णपणे पाठिंबो दिवप अशें त्या बैठके भितर ठरयलें. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भुरग्यांक फावो त्यो सुविधा मेळनात जाल्यार शाळेंतल्या माणकुल्या भुरग्यांक उखलून ADIचे कचेरेंत व्हरून बसयतलीं. शाळांतल्या पुनर्वसन केंद्र शाळेच्या पालकांची ही निर्शेवणेची उतरां. बरे शाळे खातीर तांचें आंदोलन 14व्या दिसाय चालूच आसा. आम्हाला शाळेत जायचं, आम्ही इकडे बसून कंटाळा आला. आम्हाला लवकरात लवकर शाळा दुरुस्त करून द्यावी असे. शिक्षण हो भुरग्यांचो पयलो अधिकार हे फकत आयकपाक बरें दिसता. प्रत्यक्षात शिक्षणाचेर गोंय सरकार गंभीर आशिल्ल्याचे अजिबात दिसून येना. शाळेची अवतिकाय पळोवपाक शिक्षण मंत्री आशिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता थंय पावलोच ना. वयल्यान कोण भाड्यान रूम दिता जाल्यार पर्यायी वर्ग सुरू करता अशें सांगूनय कांयच केलें ना.
ऐकात पालकांच्यो करंदायो. जेव्हा आम्ही सुरुवातीपासून हे आता आंदोलन करतोय, हे शाळा बंद आंदोलन आहे, 20 तारीखपासून करतोय, तेव्हाची परिस्थिती आम्ही तुम्हाला दाखवलेली आहे. जेव्हा फॅन पडलेत किंवा बाकीची वरतून स्लॅब पडतंय, आता या उन्हाच्या आणि गरमीच्या याने हे स्लॅब पूर्ण तडकत आहे. आज सकाळी पण तिथं आम्ही सरांना भेटायला गेलो तेव्हा अक्षरशः बघितलंय तर ते स्लॅबचे तुकडे पडलेत, बीम फुटून पडलेत. अशा परिस्थितीत आता तिथं सरांना किंवा बाकीचे स्टाफ जो आहे त्यांना पण धोका आहे. आम्ही मुलांना बाहेर काढलंय, पण असंच जर चालू राहिलं तर सरांना पण धोका आहे तिथं. तर आम्ही आता असं ठरवलंय काय, तर आता जर हे कोणीच येत नसतील, आता आम्ही पर्यायी त्यांना जागा पण दाखवलेल्या काय, ते जागा त्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला बाईट दिलेली तेव्हा सांगितलेलं काय, तर तुम्ही जागा उपलब्ध करून द्या, आम्ही तिथं शिफ्टिंग करूया. पण अजूनपर्यंत आम्ही ती जागा उपलब्ध करून देऊनही एडीआयची कोण आले नाहीत किंवा शिक्षण विभागाचे कोण आले नाहीत. ते बघून वास्तविक त्यांनी जायला पाहिजे होतं आणि त्यांनी त्याचं कन्फर्मेशन करायला पाहिजे होतं आणि मुलांचंही नुकसान टाळायला पाहिजे होतं. त्यांना वाटलेलं की आम्ही 2 तारीखला ही शाळा चालू करून किंवा मुलांना हे करणार. अद्यापही मी आता पण सांगतोय, शाळा आतमध्ये मुलांना आम्ही पाठवणारही नाही. आता जो शिक्षकांना धोका आहे तो आम्ही बघून उद्यापासून आम्ही नाहीतर ह्या शाळेला टाळ ठोकणार आणि मुलांना आम्ही इथून उचलणार आणि एडीआयच्या ऑफिसमध्ये नेऊन बसवणार. हॅलो, हांव प्रांजल प्रवीण सावंत. आता आम्ही 20 तारीख आम्ही हे आंदोलन सुरू केले, शाळा बंद आंदोलन. कित्याक की आमचे स्कूल जे आसा गव्हर्मेंट स्कूल पुनर्वसन शाळा पूण शाप ते म्हणजे मोडकती गेल्ले आसा. आता त्या दिसा हांगासर शाळेन एका भुरग्याच्या तकलेर फॅन पडटलो आसलो, पूण एका भुरग्यान तेका धुकल्लो म्हणून त्या भुरग्या एक हानिकत म्हणटा ती जाता ती वाचली. पूण आता 4 दीस जाले आम्ही पहिली बसलेली 20 तारीख आफ्टर वेकेशन. आज आम्ही परत ते आंदोलन स्टार्ट केले, तरी सुद्धा आता 11 साडे 11 जावपाक येयली. आमकां कोण हांगा मेळोंक येवंक ना, कित्याक आमची दखल घेवंक ना. आता हो शाळेचो जर नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेअर करपाक जाय तर टेस्टिंग आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ते टेस्टिंग करपाक लायला, सो दॅट तेंच्यांनी समजून घेवपाक आसा. दुसरे जर आमचे कडेन ऑल्टरनेटीव आसा न्ही, त्या भाड्याक कोण दिता आसता आमी भाड्याक घेता, तेंच्यांनी दिवचे, तो सोंपलो विशय. अरे पर्यायी व्यवस्था आमकां तेंच्यांनी कोणाचें घर भाड्याक दिवचें, आमी भाड्याक घेता, मागीर दिवचें मरे तेंच्यांनी. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आयज जाल्ले म्हापसा पालिका मंडळाचे खाशेले बसकेंत आपल्या अधिकार क्षेत्रांत 4 भलायकी उपकेंद्रां स्थापन करपाचेर चर्चा जाली. जाल्यार बोडगेश्वर जात्रेच्या नियोजनाचेरय हे बसकेंत निर्णय घेतलो. म्हापसा मार्केट नवनिर्माण येवजणे विशीं माहिती दिली, पळयात. म्हापसा पालिका मंडळ आपल्या नगरपालिका अधिकार क्षेत्रात सुमार 100 चौखण मीटर वाठारात 4 भलायकी उपकेंद्रां बांदपाची येवजण आखता. दर एका केंद्राचेर सुमार 25 लाख रुपया खर्च करतले. ह्या प्रकल्पा खातीर 15व्या फायनान्स कमिशनाचो निधी कावन्सील खर्च करतले. आयज आमची स्पेशल मिटींग आसली, तितून आमचे 2 अजेंडा आसलेले. एक म्हणजे आमकां हेल्थ सेंटरांतल्यान कोविडाच्या टायमार खुबशे लोकांक धाकटी हॉस्पिटलां खंय तरी त्रास जातालो आनी एकाच व्हडल्या हॉस्पिटलान वचपाक लोकांक हें जातालें, अडचण जाताली. त्या खातीर हेल्थांतल्यान आमकां एक हें येयलां की धाकटी हेल्थ सेंटर 4 म्हापशान करपाची. सो ऑलरेडी आमी एक फेज आमी घाटेश्वर नगरान जे आमचे पयलींचे हेल्थ सेंटर आसा ते आमी पयलीं रिन्युएशन करपाक घेतलेले आसा. तेतून जवळ 21 लाख सुमार 15 फायनान्शनांतल्यान स्पेशल हेल्थ ग्रांटांतल्या हितून आमकां ते पयशे सँक्शन जाल्लेले आसा. सो हो फर्स्ट फेज घेतला आनी सेकंड 2 करसवडे आसा, गांसवडे आसा आनी गंगा हांगा एक आसा कुचेली, अशे 3 फेज आसा. सो पळोवया, अजून ती जागा मेन्शन जावना पूण ऑलरेडी सरकारान आमकां 15 फायनान्शनान एप्रूव केल्ले आसा. 5 जानेवारीक जावपाचे आशिल्ले बोडगेश्वर जात्रेच्या तयारीचेरूय पालिकेन चर्चा केली. दुकानां वांटप आनी सोंपो रेट फिक्सिंग हाचेरूय चर्चा जाली. ही जात्रा कोयरमुक्त करपाची येवजण MMCन केल्या. दर वर्सा व्हडा दबाज्यान जावपी जात्रे खातीर पार्किंगाची गैरवेवस्था जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पार्किंगेच्या विशयाचेरूय म्हत्वाची चर्चा जाली. अध्यक्ष शुभांगी वेलिनकरान तपशील दिलो, पळयात. आमी वेवस्थीत प्लॅन केल्लो आसा. प्लॅन तो करतना जवळ 800 शॉपां तेजेर दाखयल्ली आसा. सो त्या दिसा आमची आनी एक बैठक जाल्ली, तेजेर सगळे ट्रॅफिक, पोलीस, फायर
डेप्युटी स्पीकर आमचो आमदार आणि त्यांची कमिटी कावन्सिल अशी बोडगिनी एक बैठक जाली. सो शक्यतो आमी बोडगिनी जी हे जाता पार्किंग मेळना आनी म्हणजे सगळे मॅस कशें जाता हें आमी सुरळीत करपा खातीर म्हणून आमी प्लान तो केल्लो आसा. 500 रुपया अशें पर डे लावपाचें केल्लें आसा. बाकीचे कसले फूड स्टॉल हॉटेल्स आनी टॉय बी जे आसा पळय तांकां 75 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो आसा. आनी बनाना बी हे केळी बी घेवन आमची जी बायलां बसतात त्यांच्या खातीर 200 रुपया आमी वर्साच घेताले. पण आमचें तशें हें कांय नासलेलें, आमी बेश्टे घेताले. हे आमी एक रेट तांकां फिक्स केली आसा 150 म्हणून. सो त्या हितून आमचे आज 2 विशयाचेर चर्चा जावन दोनूय ठराव आसतले आसा. एक गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पावस लागलो. कांय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक वेध लागतात ते धालांचे. थंड राती जागोवपी गोंयच्यो धालो फामाद. जायत्या वाठारांनी धालांक उमेदीन सुरवात जाल्या. नदर मारूया गोवा 365 दखल घेतिल्ल्या वारखंडे फोंडा वाठारांतल्या धालांचेर. पळयात. खटखटे गुन्यो चांदणे उदेला रे धालो चांदणे उदेला मायेचो भाग सजे मोती जागी शिवधरी मायेचो भाग सजे मोती जागी. आमच्या धालां भितर रामायण येता, महाभारत येता आनी आमी एकठांय जाता. पयल्या दिसाक आमी सगळ्यो बायल्यो न चुकता एकठांय जाता हांगा आनी एकामेकाक हें करतात, बरीं हांसता खेळटा आनी 7 राती आमी कश्यो घालयता त्यो आमकांच कळना आनी मुद्दाम कोण घरा रावना. सगळे आपली म्हणजे आनंदान कशी येता आनी आनंदान आमी धालो खेळटा. धालो तेचो अर्थच ध म्हणजे धरती आणि आलो म्हणजे उलो करप. धरती माईक उलो करून तशेंच सगळे देवदेवतांक उलो करून तांकां नमस्कार करून आमी हे धालांक उबी रावतात. आज आमचो पयलो दीस. ते दिसा पयली सगळी तयारी करतात आनी वाडेकार येवन हांगा तुळशीची पयली पुजा करतात. रंबाक रावून म्हणजे बसयतात, तांकां गंध फूल कितें शक्य आसा तें दितात आनी सगळे गंध फूल घालून तुळशीक मागीर धालांक उबी रावतात. धालांक उबी रावतकच पयले दिसा, दुसरे दिसा, तिसरे दिसा, चवथे दिसा, 5वे दिसा आनी 6वे दिसा आमचे हांगा रथ जाता. रथ आनी 7वे दिसा मागीर वीरभद्र. म्हणजे खूब अशे मजे मदीं सवंगां बिवंगां आमी करतात आनी एक आमचें हेंच आसता की ही परंपरा जी आसा आमची पयलींची ती अशीच फुडें चालू दवरची आनी ती नेटान ही संस्कृती जी आसा ती टिकोवन दवरची म्हणून आमगेलो हो प्रयत्न जाणटेल्यांनी केल्लो आनी ते जाणटेल्यांनी आमकां जें मार्गदर्शन केलें तेजे सकयल आमी आतां हें धालो करतात आनी सगळीं म्हणजे सामकी मेळून मिसळून सगळीं आमी वागोवन म्हणजे कसली झगडी ना झुजना बरे भशेन ह्यो धालो आमी 7 दीस 7 राती खेळटात. रमाक आमी मान दितात, कपला लायतात. सुरवात जाली म्हणटकीर आनी आमचो इरपत्राचो भार येता रमाक वचपाचो. तो भार कोणाक खबर ना तो भार कसलो तो भार जगजमेचो. त्या हेणे तो भाराक मांडार नाचता देवीच्याच नांवान. ही परंपरा खूब वर्सांच्यान हांगा चलत आसा. सो म्हाका दिसता की सगळ्यो बायल्यो न चुकता मांडार येता. सो ही परंपरा कायम चालू उरतली आनी उरपाक जाय. गोवा 365 खातीर वारकंडे फोंडेच्यान कृष्णा नायक. श्रीलंके आड जावपी वन डे माळे खातीर जसप्रीत बुमराचो भारताच्या पंगडांत आस्पाव केला. फाटीक दुखापत जाल्ल्यान सप्टेंबर 2022 सावन बुमरा खेळपाक शकनाशिल्लो.
ऑस्ट्रेलियात जावपी ICC दादल्यांचे T20 विश्वचषक 2022 सर्तींत तो वांटो घेवपाक शकलो ना. पळयात पुराय बातमी. बुमरा बेंगळुरांतल्या नॅशनल क्रिकेट अकादमीत पुनर्वसन करता. मंगळारा 10 जानेवारी 2023 सावन सुरू जावपी वन डे मॅची खातीर ताका फिट जाहीर केला. श्रीलंके आड वन डे माळ 10 जानेवारी सावन गुवाहाटीत सुरू जाता. दुसरी आनी तिसरी मॅच 12 आनी 15 जानेवारीक कोलकाता आनी तिरुवनंतपुरमांत जातली. भारतान हाचे आदीं वन डे पंगड जाहीर केल्लो आनी विराट कोहली आनी KL राहुल हे वरिश्ठ खेळगडे आशिल्ल्या पंगडाचें फुडारपण करपाक रोहित शर्मा परतून आयला. ह्या सगळ्यांचें नांव T20 पंगडांत नाशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ह्या सप्तकांत थंड वारो गळटलो देखून हवामान शीतळ उरतलें. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक तापमान आनी हवामान थीर उरतलें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. पळयात. या सप्तकात हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. दनपारचे चडावत तापमान 32 डिग्री जाले तरी थंड वाऱ्याक लागून गरमेची झळ बसची ना. सांजचे उणे तापमान 21 डिग्री जावन हवामान थंड उरतले. बुधवारा फांतोडेर कांय वाठारांनी धुके पडटले. बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 7 तारखे मेरेन हवामान सुके. बुधवारा फांतोडेर कांय वाठारांनी उतळ धुके. फाल्यांचे चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळांत घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.